नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे आयज सकाळी दाबोळींतल्या INS हंसा नावीक तळाचेर आगमन जालें. त्यो कारवारान जावपी INS विक्रांत ह्या बोटीवेल्या लश्करी कवायतीच्यो पळोवणी करपाक वतल्यो. दाबोळे तांकां राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राजशिष्टाचार मंत्री मोवेन गुदिनो, दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष आणि फुडारी युरी आलेमाव, राज्याचे मुखेल सचिव डॉ V कांडावेलू, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, दक्षिण गोयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटिस हांचे सयत हेर मानेस्तांनी येवकार दिलो. ह्या वेळार INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाचेर तांकां सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर ही पारंपारीक मानवंदना दिली. त्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू भारतीय नावीक दळान आयोजीत केल्ल्या नौदळ कवायतीची पळोवणी करपाक हेलिकॉप्टरान INS विक्रांत बोटीचेर वचपाक रवाना जाल्यो. जम्मू काश्मीरान परतून खासा दर्जो आनी संविधानीक गॅरंटी दिवपा खातीर सादर जाल्ल्या प्रस्तावा वयल्यान परतून एक फावट विरोधी आनी सत्ताधारी पक्षान बोवाळ केल्ल्या कारणान विधानसभेचे कामकाज स्थगीत करचे पडले. उपमुखेलमंत्री आनी नॅशनल कॉन्फरन्साचे फुडारी सुरेंद्र कुमार चौधरी हांणी काल हो प्रस्ताव सभाघरांत दवरून तो आवाजी मतदानान संमत जालो. ह्या फाटभुंयेर आयज सभाघराचे कामकाज सुरू जातकच भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी सुनील शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला विरोधकांनी हो प्रस्ताव घटनाबाह्य आसा असो आरोप करून कामकाज आडोवन दवरलें. उपरांत दोनूय वटा कडल्यान आरोप प्रत्यारोप जाल्ल्यान सभापती अब्दुल रहीम हांणी कामकाज स्थगीत केल्ल्याचे घोशीत केलें. जम्मू काश्मीराचो खासा दर्जो काडून घेतल्या उपरांत विधानसभेत जाल्लो बोवाळ हो दुर्दैवी आसा अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री आनी भाजपा फुडारी स्मृती इराणी हांणी उक्तायली. काँग्रेसीचो खरो चेहरो हाका लागून मुखार आयला अशें तांणी सांगलें. खासा पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो. लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है. मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा. झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार आतां तेंगशेर पावला. सत्ताधारी आनी विरोधक एकमेकां आड आरोप प्रत्यारोप करीत आसात. जमशेदपूर मतदारसंघाचे JDU उमेदवार शरयू राय हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. पक्षान आयज मेरेन फकत स्वताच्या फुडाऱ्यां खातीर सत्तेचो वापर केला. लोकांक गरजेच्या भलायकी सुविधांक पासून वंचित रावचे पडले असो आरोप तांणी केलो. रहने के लिए यहाँ MGM अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, मगर जितनी बुरी हालत में ये अस्पताल है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है. हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने अस्पताल की दुर्दशा कर दी है. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचो वेंचणूक वचननामो आयज मुंबईत प्रकाशीत जालो. पक्षाचे मुखेली उद्धव ठाकरे हांच्या मातोश्री ह्या राबित्या घरांत तांच्या हस्तुकी ह्या वचननाम्याचे प्रकाशन जालें. मुंबईतल्या कोळीवाडा आनी गांवठण हांच्या क्लस्टर उदरगतीचो शासन आदेश रद्द करून मुंबईतल्या कोळी बांधवांक जाय तशीच उदरगत करतले अशें वचन ह्या वचननाम्यान दिलां. धारावी फेरवेंचणुकेच्या नांवाखाली जावपी बेकायदो वेव्हार थांबयतले. चलयांक प्रमाण चल्यांक लेगीत फुकट शिक्षण, 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे मोल कायम दवरप ह्या सारक्या आश्वासनांचो ह्या वचननाम्यात आस्पाव आसा अशें उद्धव ठाकरे हांणी सांगलें. महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यातली जरूर आहे आणि शेवटी आमची आघाडी आहे. काही मोजकी करायची असतील वचनं अशी आहेत, जसं मुंबई आणि महाराष्ट्राचं गृहनिर्माण धोरण आम्ही ठरवणार आहोत. मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये जसं मुंबईमध्ये झोपडपट्ट्या तशा काही शहरांमध्ये आहेत, तर तिथे सुद्धा आम्ही विकास करणार आहोत. तिथल्या स्थानिक
शासनाच्या माध्यमातून अशा अनेक गोष्टी आहेत. मुंबईतलं पडवलेलं वित्तीय केंद्र हे नव्याने आम्ही धारावीमध्ये उभारू. राज्यात राजकीय मळाचेर उलोवपाच्या पद्धतीची शिकवण महाराष्ट्राचे पहिले मुखेलमंत्री सर्गेस्त यशवंतराव चव्हाण हांणी घालून दिल्या. तीच परंपरा मुखावेल्या फुडाऱ्यांनी चलयली. मात भाजपा फुडारकी सदाभाऊ खोत हांणी एके भौशीक सभेन शरद पवार हांचेर केल्ले उलोवप निंदनीय आणि आक्षेपार्ह आसा अशें सांगून उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी तांचो निषेध केला. कोणाय फुडाऱ्याच्या आड व्यक्तिगत पावंड्याचेर येवन टिका करप समान न्हय. राजकीय फुडाऱ्यांनी ताळतंत्र दवरून उलोवंक जाय अशी सुचोवणी अजित पवार हांणी केल्या. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी सेगीत भारतीय संविधानाचो अनादर करता असो आरोप भाजपा फुडारी आणि महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केला. संविधानाचे लाल पुस्तक हातान घेवन ते लालभाईची तुस्त करतात अशी टिका करून राहुल गांधी नौटंकी करता अशें तांणी सांगलें. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान हांचो सेगीत अपमान करपी राहुल गांधी आसा अशी टीका लेगीत फडणवीस हांणी केली. भारताच्या संविधानाबद्दल राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला. ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे. संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आजपर्यंत ज्या प्रकारे काँग्रेसने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला, आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भुलणार नाही. गोंय सरकारान कांय वडील श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केल्यात. तातूंत पराग नगरसेकार हांचे कडेन कोंकणी अकादमीच्या सचिव पदाचो ताबो दिला. तशेंच तांचे कडेन गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचो ताबो आसतलो. सरिता मराठे हांची नेमणूक म्हायती आयोगाच्या सचिव पदाचेर जाल्या. गोंय कोंकणी अकादमीचे सचिव आशिल्ले दामोदर मोरजकार हे रेराचे सचिव आसतले. गौरी शंकवाळकर हे अबकारी खात्याचे अतिरिक्त आयुक्त आसतले. सुधीर केरकर हांची बदली जीएसआयडीसीचे भूंय संपादन अधिकारी म्हणून जाल्या. दक्षिण गोंय पंचायत अतिरिक्त संचालक फ्लोरिना कुलासो हांचे कडेन दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत सीईओ पदाचो ताबो दिला. दिवचल कोयर वेवस्थापन मंडळाचो नियाळ घेतल्या उपरांत आपूण आयज उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो नियाळ घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पर्वरी मंत्रालयात तांणी संबंधीत लोकप्रतिनिधींची बसका घेतली. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो, केदार नायक, कांय सरपंच आनी सरकारी अधिकारी ह्या बसकेन हजर आशिल्ले. दर्यादेगेवेल्या पंचायतीन नितळसाण दवरपा खातीर जायते उपाय येवजतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स, पंचायती ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा स्ट्रीमलायन केला आणि सगळी वेस्ट कशा पद्दतीन कलेक्ट करपाची पळय न्ही ताका एक प्रोसेस केला. कंपल्सरी सगळ्या पंचायतींनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाचे. इट इज कंपल्सरी. 100% पंचायती कडेन शेड आसपाक जाय तेंय सांगलां. कॉन्ट्रॅक्टर वील बी एम्पॅनल्ड वीथ अवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कंपल्सरी कलेक्ट करपाक जाय. रेंटल रावता तांकांय बी वेगळो आनी गार्बेज टॅक्स आसा तो तांच्यांनी कलेक्ट करपाक जाय. हें सगळें केल्या उपरांतूच तें स्ट्रीमलायन जावपाक शकता. म्हणून त्या सगळ्या आमच्या एकंदर जे आसा पळय न्ही सेक्रेटरी आनी सरपंच 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे कशे स्पेंड करप हो तांकां क्लियर कट सांगला. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या पद्दतीचे थंयसर आसलेले फंड्स पडून आसा ते तांकां पयशे स्पेंड करपाक लायला. हे सगळें जो पर्यंत वेवस्थीत रित्या करिना तो पर्यंत हें जावचें नासलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां डाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता.
इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.